मिटिंगेन बेसिकली होलसेल फिश मार्केट आणि रिटेल फिश मार्केटांत जी अंदाधुंदी चल्ल्या चड करून सोप्याचे सब्जेक्टाचेर ताजेर आमी एक क्लियर डिसिजन घेतला की एडहॉकिजम जे आशिल्लें म्हणजे टेम्पररी जे मेजर्स घेताले ते आनी फुडें घेवचे ना. आतां क्लियर टेंडर करचो, ऑक्शन जावचें आनी PDAक हायेस्ट रेवेन्यू मेळचो. हांवें तांकां म्हज्या सायडींतल्यान एक सांगिल्लें आहा की होलसेल मार्केट म्हणटलें आज एक्सटॉर्शनाचो अड्डो जाल्लो आहा आनी थंय नुस्त्याचे जे व्यापारी आनी PDAचे जे कॉन्ट्रॅक्टर हांकांच फायदो जाता, फातोर्डेकारांक कांय फायदो जायना. आमचे मॉडेल परिसरांत एक आयसूर आनी इनकन्विनियन्स खंयच्या लोकांक जाता. हांवें ताका वॉर्न केला की बाबा ते सारके जाग्यार घाला. भरपूर भायले गांवांतले फीश कटर तांकां हाडून भायर जे रिटेल बिजनेस चलता हो सगळो बंद जावंक जाय. PDAन ऑक्शन करपाक जाय, नाजाल्यार टेंडर करपाक जाय. आनी हें जर सगळें जायना फुडें जाल्यार आय मी आफ्टर मिटींग द पीपल इवन टेक अ डिसिजन की आमकां ते होलसेल मार्केटूच नाका म्हणून. कित्याक म्हाका माडेलांतल्यान भरपूर कंप्लेंटी येता लोकांच्यो. सगळे जे लोक येतात ते म्हणटात सगळ्या फातोर्डा काय बरें तुवें केलां, फक्त घाण म्हणटा ती ही येयली. थंय वचून ब्युटिफिकेशन करपाक आमी खूब एफर्ट केला, रस्ते वायडन केल्ले आहात, बऱ्यो लायटी घाल्या, सगळें करून पसून हें नुस्त्याच्या हातूंत कंप्लीट नासधूस जाता. आनी तातूंत सदांच सगळे म्हणटात की तातूंत कोणाक तरी इंट्रस्ट आहा. पयलीं म्हणटाले म्हाका इंट्रस्ट आहा आनी कोण नुस्त्याक कितें करता तातूंत इंट्रस्ट आहा आनी कितें. सो आमकां कांय इंट्रस्ट नाका, तें होलसेल मार्केटूच बंद करुया आनी तें उरलें जाय थंय जाय जाल्यार म्हणजे नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरलीं नाजाल्यार धोक्यार उरलीं. एस्टिमेट करून ते टेंडर करवते. आज अथॉरिटी has decided that you should go for tendering as early as possible. Similarly, retail market पळया that has to be again आम्ही डिसाइड केला की आता ते महिनोभर महिने झाले. So we have decided, authority has said that we will consider it collecting departmental for some time. Monthly meeting राहता है ना इश्यू काही ना सोपो असलं ते कितें ते होलसेल मार्केट आमगे ते एजंट आसलो तेजे ते कंप्लेन आहले जायत्यो. आमी आसा कंप्लेन केल्लो लोकांक तेगे ते पयशे चड कलेक्ट करता आनी कितें लोकांक त्रास करता, रिटेल आहा तेका कोताय तांकां त्रास करता म्हणून. तेका लागून ते बॉडीन आमगे ऑथॉरिटीन डिसायड केलां आमी ते ऑप्शन करपाक. आनी ऑप्शन जावपाचो प्रोसिजर जावपाचो आमी आतां दुसरो मनीस ते पळयत करतले. ते एक जालां आनी रिटेल मार्केट आहा ती ही आमी डिपार्टमेंटली करता. पयलीं तेका टच करता न्हू तो आतां आमी डिसायड केला डिपार्टमेंटली करपाक. एक जालां आनी हेर बारीक हेर आनी कांय ना. आनी तिसरें एक आमकां एक जें येयलां आमकां ऑल्टर एनर्जी म्हणून एक वेस्ट मॅनेजमेंट एक हिंगा बसोवपाक. आमगे हिंगा होलसेल आनी रिटेलां दोनी कोणी ते कलेक्शन करतले. वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज. आतां आमगे म्युनिसिपालिटी येता आनी ते आमी तांकां डेयली बेजीस आमी तांकां पेमेंट कोताय. तेणें आमकां एक तेंगे एक लेटर दिल्यार तें कोताय म्हणून तें आमी डिस्कस केलां. आनी आमी आतां तेंगेले चोयले ते प्लेस आहाय 200 मिटर्स थिंगा 200 डील म्हणटा ते सगळे ते कोताय पयशे सगळे ते म्हणटा अरावंड 20 lakhs. आनी प्लांट बसयले ते प्लांट बसयन आतां ते आमी हें केलां तेंगे पयलीं खंय जाल्यार सायट चोवपाक. तेणी वास्को सोड्यार गार्बेज क्लियर केल्ली तेणी केल्या आनी तेका लागून आमी त्या प्लांट चोयले आनी दुसरे मिटींगे डिसायड केल्ले तेका कितें करपा जाय दिवपाचें कितें तें. आनी हेर कांय ना. रोल कितें फंडींग प्लांट आमी फंडींग कांय ना. आमी फकत तांकां लँड दिवपाचें 200 स्क्वेअर मिटर सुवात दिवपा तांकां. ते मिशिनरी सगळे ते हाडले आनी पेमेंट तेणी 2,20,000 कितें सांगले मंथली. आतां आमी सद्या 150 पे कोताय म्युनिसिपालिटी. हे दोनी हें कोताय वेट थिंग ट्रीट केल्ले. मागीर आमकां मॅन्युअरूय मेळटलो दिवपाक. मॅन्युअर हांव